जर उद्योगीक वा कार्यालया खातीर स्वता सोलर पावर तयार करपाक इत्सूक आसत तर सरकारी पावड्यार ताका मदत मेळटली। हाचो गोंयाक बरे रितीन फायदो जातलो म्हण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस। कोणाक कमी सुद्धा जर पावर प्रोड्यूस करपाचो आसा तो मागीर त्यांच्या ऑफिसा खातीर आसूं किंवा त्यांच्या इंडस्ट्री खातीर आसूं तो सुद्धा तसो जर सुद्धा करता जाल्यार आमी गव्हर्मेंट तांकां एनकरेजमेंट करतले अशें रूफटॉप पावर प्रोड्यूस करपाक। एक गव्हर्मेंटाची जी पॉलिसी आहा तितून हे सगळे बारीक ते मोठे पर्यंत कोणाकय ह्या सोलर पावर पॉलिसीचेर हे करूं येता, सोलर पावर हांगा प्रोड्यूस करूं येता, सेल्फ सस्टेनिंग पावर तयार करूं येता इंडस्ट्री खातीर। जर एखाद्यान जर जास्त पावर केलो प्रोड्यूस केलो तेणे जर जनरेट केलो जाल्यार तेजेन गव्हर्मेंटाक दिवं येता, ग्रिडाक दिवं येता, अशें खुबशे एक प्रोविजन ह्या पावर पॉलिसीन आसा। गव्हर्मेंटाचे आनी ते प्रायवेट पार्टनरशीप हेतून अंडरस्टँडींग कितें आसतलें वो कशें कितें काम करपाचें पळय तें आसतलें ह्या पॉलिसीन? एक म्हटल्यार आतां टेंडर फ्लोट केल्या नंतर कळटलें आमकां कशें कशें प्रपोजल येता ते। एक खुबशे ह्या व्हडले जे पावर प्रोजेक्ट आसा सोलर पावराचे तांकां चडशी जमीन जाय पडटा, वेकंट लँड, ज्या जाग्यार तांकां एक बरी लायट मेळटली, बरें वत मेळटलें आनी ज्या जाग्यार तांकां क्वॉलिटी पावर प्रोड्यूस शकतली असो एक आसा। आनी खुबशे कंपनीनी गोंयान आयज जागे पळोवन दवरलेले आसा। जर तांकां एक वातावरण जर बरें जालें आनी तांकां जर सगळी जे गव्हर्मेंटाची कंडिशनां जर मान्य आसा जाल्यार तांकां कोणी पळय आतां हें करून दवरलेलें आसा तांकां प्लांट घालपाक सोंपें जातलें। पूण मेन जो हांगा विशय आसा तो म्हटल्यार तांकां जागा जाय सोलर पावर प्लांट घालपाक। आनी त्या खातीर जे कोण सिरियसली कोण घालपाक आसा तेंच्यांनी खुबशे लोकांनी जागा पळोवन दवरलेली आसा। आतां आमी टेंडर केल्या नंतर कळटलें कोणाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, कोण कशें फुडें येता। पूण एक हांव सांगपाक सोदतां ह्या सोलर पावरांतल्यान एक गोंयच्या खातीर भरपूर फायदो जातलो ते म्हटल्यार आयज आमी जी खुबशी पावर थर्मल पावर घेता ती थर्मल पावराचेर आमकां रेट चड दिवची पडटा। आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा, हाय रिटर्न आमी कॉन्ट्रॅक्ट केल्ले आसा आनी त्या खातीर आमकां आयज आमकां कंज्युमरांक जर दिसलें सुद्दां, आमच्या लोकांक जर दिसलें सुद्दां आमकां रेट कमी जावंक जाय किंवा हे जर दिसलें जाल्यार आमी कमी करूंक शकना, कारण आमकां ऑलरेडी एग्रीमेंट केल्लो आसा आनी हाय रेटीन केल्लो आसा। आनी त्या खातीर आमकां आतां आमी पळयतना असो विचार करता की ज्या वेळार आमी सोलर पावर तयार स्वताच गोंयान करतले, ज्यो कंपनी गोंयान येवंक सोदतात तेंचे कडेन आमी मॅक्झिमम म्हणजे एक वाटाघाटी करून कमी रेटीन घेवपाचो पावर करतले जेणे करून आमकां लोकांक कमी रेटीन दिवपाक मेळटलो।